विदाउट रिजनल प्लॅन जे सगळीकडे आता हे जाता कन्वर्जन बीन जाता सो कशें तरेन पळयता तुमी कारण कित्याक एका सायडीन रिजनल प्लॅन जाय म्हणटा म्हणजे काल डिमांड केल्लो सो तरी तुमकां एश्युरन्स मेळना ना रिजनल प्लॅनाचो. See, first of all, I believe that this government has gone on a withdrawal mode. If you look at it, I mean, starting सांगलेलें की the opposition will corner this government. If you look at the 16 days, these are withdrawal symptoms. Alcoholic की जाता withdrawal symptom गेल म्हणटकीर कितें जाता लाग जाता. घाताय मुखार काटाय हाटल्या सर जायो सर नाका बिल जायी बिल नाका हे भाशेन एक म्हाका दिसता आज बी सरकाराचो प्रयत्न चलता the way it is functioning. Specifically the need of the hour that TCP minister we had asked highlighted about hill cutting, about the way conversions are rampant conversions happening, and this is not in the interest of Goa. He has said he would look into it, to the way 39A 17(2) has been used. दूसरे जे the question that you put with regards to the regional plan. Regional plan जेन्ना बोवाळ जालो काँग्रेसाचो सरकारूय because of this land sale when Goa Bachao Abhiyan raised their voices. I highlighted that in the assembly. But at that time, the government respected the sentiments of the people, and that regional plan was scrapped. Now, 2021's regional plan, I believe that is cannot be used because value na. So, hui regional plan taking this exercise to the people, to the panchayats, to the municipalities, objection, and this is the only alternative. Fast forward alternative is not in the interest of this state. दुसरे आयच्या दिसाक जे म्हाका दिसता is a very important demand with regards to environment आणि legislature आणि courts. Environmentan जे आज घडटा, we have highlighted Wayanad, we have highlighted the way our rivers are polluted, we have highlighted that this land is the only land that we have in Goa and थोडो सारको वारो आहा आमकां उस्कार घेवपाक आमच्या मतदारसंघान कुंकळ बी थिंगा उस्कार घेवपाक वारोय सारको. There is absolutely this environment ministry has failed with regards to protecting the interest, with regards to several, with protecting Madhai, with protecting all our rivers, with the way pollution is going on. I believe industrial industry, Verna industry, Kunkole industry, हे सगळे आमी आज highlight करतले of the rising threat to our ecology. And this is the 6th time I think that the central government has amended and increased 56,000 square kilometers of the Western Ghat area. And एक amendment called after Wayanad. So I think this is an eye opener even for the environment ministry. We are on a ticking bomb. And if we do not protect our environment, then here landslide politics जाता. माधव गाडगिलान सांगला will happen in Goa. काल फार्म हाऊस पॉलिसी सुद्धा जाय जाल्यार हाडटा आनी तुमकां जाय जाल्यार फार्म हाऊस ना म्हाका ना ते फार्म हावसा जे हेंगेले मंत्री आहाय ते बिजी आसताय फार्म हावसाक इतल्या ते तुमकां खबर आहा फार्म हावसाक तसो फार्म हावस बी हांग नाका आनी देवा कृपेन दिलो घर आहा ते पुरो फार्म हावस बी हांग नाका पण फार्म हावसाच्या नांवान जे दुसरे जावं अमिताभ बच्चन इज अ फार्मर, शाहरुख खान इज अ फार्मर, आणि कोण एक्टर इज अ फार्मर. सो हूंय ना हूंय कॉस्मेटीक हे फार्मर आसता तरी पण थोडे म्हाका दिसता की वेन आय वॉज नॉट एन MLA आय सॉ लॉट ऑफ MLAs ऑल्सो गोईंग इन द फील्ड मात बी घालून सारके तकली बी हें बांदून शेतां बितां वयताले त्या कितें आसा तें खबर ना. सो आय एम अ सिंपल आम आदमी, आय एम नॉट अ फार्मर बट आय एम एन आम आदमी एंड आय बिलीव दॅट these rules have to be acted जे मुनकार्यालय गोंयकारांक म्हाका दिसता हूंय ना हूंय you want to create farm houses, okay. But several outsiders are coming and this is a look. If you look at the trend, it is very worrying. Yuri Babu, you have mentioned about going to food policy. कितें हमारे तेमी एयर क्वॉलिटी इंडेक्स चेक करपाक तेंकोडे मेकॅनिझम ना सारकें फकत सेफ न्हू तें सांगता. टुडे यू लूक एट द वे पोल्युशन इज गोईंग अंधा कानून नो एब्सोल्युटली नो mechanism and somehow this is the third, I think only 6th session and this is the 7th session. 7 sessions I've been praising it. And now I will see JF fish mill plant, they are leaving water into this borewell. Borewell I have asked, see, I got an assurance from Babush Monsarat that he would come to Kungolim Industrial Estate. I got an assurance from Subhash Shirodkar that he will come to in the industrial estate. Definitely
all these loopholes. Today I will tell the environment minister also what are the problems happening, and definitely chief minister and सांगितले आपण सांगू. I think फक्त one important thing is while speaking about legislation, be taken to a logical conclusion. I know for a fact that in the past this was a normal practice, but I believe that the bureaucrats have failed. An assurance committee people for jata hai, they have to look into these assurances given to us. Yuri Bab, Minister said that crore of meter of land has been converted in the past. So this conversion has happened in the Congress time also. See, let me tell you one thing. These crores of land was done by open and closed minister of the BJP government. When he was open, he's been closed now. It has been done during his tenure. From 12 to 24. 12 on to 17 on, specifically on 16B. हे ओपनिंग कोणान केल्लें? ओपनिंग बॅट्समॅन पळाल्ले BJP सरकारान आनी हेमी म्हाका दिसता हो पोट क्लोज केलो आहा एक जो केरला हे दिसान भोंवता दिसता म्हाका प्रॉपर्टी लागून तेगे तेमी 1 करोड 40 लाख कन्वर्ट केली. यू कॅन सी हू इज डिड इट ना द काँग्रेस द BJP. When the Congress did it, they scrapped the plan because people came out. So 12 to 24 कौन है रे 12 वर्षा? You know who did it. Sir, in your constantly portfolio issues are there. What are the assurances you got? What was that? Assurance, he said he is going to do okay, noted. I सांगन तेका भाऊजी नाला फोन मार. फोनूय मार जाला खबर ना म्हाका दुसरे हांव जागे जाता. भाऊजी काल हांवें अनाउन्समेंट केला की एक ज्या पद्दतीन केरळा वायनाड जी घटना घडली ते अत्यंत एक मोठी नैसर्गिक आपत्ती सगळ्या केरळच्या लोकांची आहे त्या म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ते कामांनी श्रमदान करता गोंय सुरू केलं आणि त्याच धर्तीचेर हांवें म्हज्या जे स्वयंसेवकाचा कार्यकर्ते आसा तांकां विचारलें कोण कोण येवपाक तयार म्हजी स्वताची वचपाची तयारी आसा आमी सगळे 3 दिसां भितर सादारणशे 2 चेंज आसात ते भायल्याक वतले. त्या उपरांत जी मदत करपाक येता आनी त्या उपरांत जी खऱ्या अर्थान ती घरां ती बांदपाक जाय कांय प्रमाणांत जर आमी घरां बांदपाक शकता थंय घर बांदपाची तयारी आमच्या सगळ्या स्वयंसेवकांनी दवरल्या. प्लॅन अशी ती कन्वर्जना जाता ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? विदाउट रिजनल प्लॅन जी कन्वर्जन जाता एक जावंक शकता की आदले रिजनल प्लॅन ती कन्वर्जन ते सेटलमेंट झोन आसता आनी आतां तो ऑर्चर्ड जाला ते करेक्शन जावंक शकता वो ते करेक्शनाच्या नांवान नवी अनप्लॅन डिवेलपमेंटाक एक बी घालप दोनूय भशेन आसूंक शकता. वन इज टू गो बाय द वॉट द केसीस सगळींच कन्वर्जनां जाता ती चूक अशेंय म्हणूंक जायना. सगळीं जाता ती सारकी हेंय म्हणूंक जायना कित्याक NDZ-आन बी कन्वर्जन जाता हें भायर आयिल्लें. तितून आनी एक आमी जेन्ना मायनिंगा बद्दल उलयता तेन्ना ती लिगल आसा पूण जेन्ना आमी पळयता चिऱ्या खणी जावं सँड मायनिंग हांकां आजून खंय तरी लिगल हें मेळना. पळय आज चिऱ्याचे खणीचो क्वेश्चन आहा जाल्यार म्हाका खबर ना अरावंड 100 चिऱ्याच्यो खणी गोंयांत चड करून त्यो आहा वाळपय 40 सुमार वाळपय युजली 10 7 20 100+ बॉडीज आहात आणि अंडर द गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985 आणि एप्लाय करतो. आता कितले जाणांनी हें एप्लाय केलें म्हाका दिसता कोणेच एप्लाय करूं सगळें इल्लिगली चलता. इल्लिगली चलतना तांचो एक हफ्तो फिक्स आहा. मामलेदाराक 5,000 DYSPक 5,000 PIक 5,000 डेप्युटी कलेक्टराक 5,000 तलाटीक 3,000 बीट पुलिसाक 2,000 फॉरेस्ट गार्डाक 2,000 म्हणजे 27,000 रुपयाचे मनी कार्ड जाता एक खणी. असले 100 आहा म्हळ्यार कितले जाले 27 लाख जाले म्हयन्याक. वर्साक कितले जाले 3 कोटी 24 लाख. आतां हें जर लिगलायज केलें जाल्यार 50 लाख रुपया तांकां रॉयल्टी पर मंथ मेळटा म्हळ्यार 6 कोटी रुपया सरकाराक लिगल मेळटा. पूण सरकाराक लिगल पयशे जोडपाचे ना. सरकार हे असले हफ्ते घेवन ते तो बिझनेस चालू दवरता. सो म्हजो डिमांड आसतलो जर क्वेश्चन हांवें की ह्यो खणी तुमी लिगलायज करा रॉयल्टी कलेक्ट करा कित्याक हो एकूच धंदो गोंयकाराच्या हातान उरना. नाजाल्यार होय बी एक ब्लॉक करून हाडांनी नाल्यार ते जिंदालाक दिवं शकता कोण तो शेजाक दिवं शकता. हें तरी गोंयकाराच्या हातान उरूनी म्हणून. Thank you.
50पेक्षा अधिक गावं आहेत आणि हे 8 गावांचं परत वाढ केले. 8 गावांचं ऑलरेडी वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी आहे. वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी घालून ऑलरेडी वेगळ्या तऱ्हेचे कंट्रोल मेकॅनिझम ऑलरेडी जाग्यात आहे. पण सत्तरीचे जनतेचे हितात आम्हाला जे काय पाहिजे कसं काय करू शकतो लोकांची ओव्हरऑल इम्पॅक्ट काय होतं ते बघायला पाहिजे. ते नोटिफिकेशन सर्क्युलेट झालेलं नाही ते बघून मग आम्ही रिप्रेझेंटेशन काय करायचं आम्ही देऊ. मग आमच्याकडून ऑलरेडी इको सेन्सिटिव्ह झोन असताना आमच्याकडे मोर दॅन 10,000 सिग्नेचर घेऊन आम्ही रिप्रेझेंटेशनसाठी वर पोहोचवलेलं आहे. आणि Question number 1, Sri Wenzi Vegas. I'd like to take question number 1C. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर, आम जेन्ना एलओक्यू मागताय तेन्ना आम करेक्ट आन्सर्स सदां चिंतताय की करेक्ट आन्सर्स मेळटले म्हूण. आज हे एलओक्यू आम जेन्ना मागिलां आमकां दिलां की 381 buildings, structures that are in bad condition, dilapidated. So स्पीकर सर, तितून 3 बिल्डिंग जी हाय, that is number 35 primary and 35 number of primary and higher secondary schools आहे. 3 कॅटेगरीज केले. 17 पुलीस स्टेशन आहे. 13 प्रायमरी आणि अर्बन हेल्थ सेंटर्स आहे. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर बिल्डिंग जिंग सिनियर सिटीजन, विडोज आणि जे डेली बेसीस जे PWD विजिट कोताय ते आहे. वी हॅड आस्क्ड फॉर what type of damage, number of persons occupying these premises, date, and since when the premises and the structures was found bad. Answer yeta Speaker sir, फकत year. Reply is given that only the year. And at some places, Speaker sir, it is mentioned open to public. Answer magil kide, पण answer yeta itlench. And number of occupants is not given, Speaker sir. Now, there is a building of the social welfare which is under the heritage structure, mentioned at serial number 24, first page area, which shows that the year of identification of bad conditions, which is called as dilapidated, is shown as 2024. And number of persons occupying the building is not given. 2024 तुमगे reply दाखवता आताचो की number of persons in the building occupied is not given, and it is mentioned that it is open to public. आता हेच क्वेश्चन 2023 आम्ही GAD को मागलेले आणि GAD नाम रिप्लाय दिलो, वेर इन द सेम बिल्डिंग इट इज मेन्शन दॅट दिस कंडिशन इज फ्रॉम 2020 विथ 200 and officials occupying it. जरी तरी आम GAD गे रिप्लाय चोयलो जाल्यार आमकां दाखयता की 250 officials are occupying that building, आणि इट इज शोईंग दॅट 2020 सावन हें बॅड आहा. आतां 2024 दाखयता की 2024 सावन बॅड आहा. 2023 दाखयता की 2020 सावन बॅड आहा. 250 officials are there beneficiaries of the social welfare schemes, which are senior citizens, widows, persons of disabilities who are visiting these buildings on a daily basis, Speaker sir. And म्हाका सद्दां 300-350 सद्दां लोक येताच थिंगा. सो स्पीकर सर, आम जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा, प्रश्न विचार ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा तेन्ना गव्हर्नमेंट जाग जाता आणि कित्याक आन्सर दिता. सो स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर, वेंजी तुका प्रश्नाचे उत्तर दिल्लें आसा. स्पेसिफिक तुजो स्पेसिफिक प्रश्न विचार. Why the PWD is not aware of the building which was declared that it is in bad deteriorating condition in 2020 with 200 officials occupying the same? When will the government create a comprehensive structure for this and the safety audit? PWD कित्याक खबर ना 2020 की हे बिल्डिंग आसलें म्हणून, आनी आतां 2024 हो आन्सर कित्याक दिता? डोंट यू थिंक दिस इज अ सिरियस थिंग स्पीकर सर? सिनियर सिटीजन्स येत थिंगा, इतलो लोक येता आनी तुमकां खबर ना? प्रश्न जालो तुजो. विचारलें PWD कित्याक खबर ना की 2020 कितें आन्सर दिल्लो GADन आनी आतां PWD कितें आन्सर दिता? हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? आनी ह्या स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? हे स्पेसिफीक स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? स्पीकर सर, आमचे PWD हे डिपार्टमेंट सरकाराच्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स मेंटेन करप, रिपेर करप हाज्या खातीर काम करता. तो PWDक जर विचारपाक लागलो त्या बिल्डिंगेन कितले लोक बसता ते PWD तुका सांगूं शकचे ना. एक गजाल मुद्दा, त्या बिल्डिंगेचो स्ट्रक्चर कसो आसा, तिजे रिपेर केन्ना करपाचें, कितें, ओके, बाकीचें सगळें तिजो एस्टिमेट हें सगळें काम PWDचें सांगपाचें आसा. GADन उत्तर दिलां तें बरोबर आसा, कारण GAD
एक्चुली त्या डिपार्टमेंटात लोक कितले बसता हें सगळें कन्सिडर करून बिल्डींग खंयची कोणाक दिवपाची कितें करपाचें आनी तें परत कळोवपाचें. बट ताच्या खातीरूच तुका सांगता आमी 24 जुलय 2023 एक रिपेर मेंटेनन्स एंड अपटेकिंग ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डींग हें सर्क्युलर काडलें आनी त्या सर्क्युलर काडल्या प्रमाणे सगळ्यो बिल्डिंगेचो डिजायन कसो आहा कितें आहा हें सगळें कळयलें. तितूरूच आमी म्हणजे मागीर आमच्या एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंटांनी क्लायंट डिपार्टमेंटाक इज अ इंटिमेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्री मान्सून वर्क पोस्ट मान्सून वर्क तें काडलें. तांकांच परत फॉर्म दिला कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कितें म्हणून क्लायंट डिपार्टमेंटान एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंटाक फक्त रिक्वेस्ट ऑफ मेंटेनन्सची एक आमी रुटीनली बरोवपाचें केलां आनी एक ताका सरळ तांच्यांनी कितें कितें आपल्याक भितर जाय चेंजीस कितें आसत जाल्यार ते जाय ते सजेस्ट करपाचें आनी तेज्या प्रमाणे त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव जे आसा पळय न्हू तें एप्रुवल घेता. स्पीकर सर आमी आनी एकूय सर्क्युलर काडलो आमी अकॉर्डिंग टू डॅट फायनान्शियल इयर 24-25 PWD डिपार्टमेंटाक थोडेशें आनीक स्ट्रेंथन करून सगळी फायनान्शियल पावर्स आनी बजेट्स हो PWD डिपार्टमेंटा कडेन दिलो जेणे करून परत 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 फायली घेवपाक नाका म्हणून हें डिसिजन घेतलें. आनी आमी काही इनिशिएटिव्स वीच इज प्रोपोज्ड बाय टू इमिडिएट अपकीप रिपेर मेंटेनन्स ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट हाज्या खातीरय आमी काम केलां. त्या खातीर तेज्या पयलीं वयता आसतना हांव ताका एकूच गजाल म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेणी म्हाका सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेचें विचारलें आनी सुरवातीक पूर्ण गोंयच्या बिल्डिंगो सगळ्यो ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रश्न तेणी विचारला आनी ताका डिटेलान आन्सरूय दिला स्पीकर सर. पूर्णता म्हणजे गोंयांत जितक्यो बिल्डिंगो PWD डिपार्टमेंट पळयता पळय न्ही असो तेजो सामको वेग क्वेश्चन आसा. मागीर ती प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमच्या एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डींग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंग आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमच्या कडेन 129 बिल्डींग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डींग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डींग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डींग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आतां मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डींग आसा. टोटल आमी आतां स्ट्रॅटेजीक प्लॅन्स इट इज इमिडिएट एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स रिपेर्स 31 मार्च 2025 पर्यंत हांचो रिपेर आनी मेंटेनन्स सगळो हातान हेरिटेज बिल्डिंगेचो पयलीं घेतला. मॉडरेट आनी ऑनगोईंग वर्क आसा पळय न्ही तांचोय बी 31/5/2025 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. नॉर्मली आमच्या कडेन ह्या पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्स म्हणजे 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही हें काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलें. ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला. आमी 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली. परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डींग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हें आमी तयार केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली ताणें जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेअराच्या बिल्डिंगेचेर. ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जें डिसिजन घेतलां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता. फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला आनी ती बिल्डींग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डींग जी आसा पळय न्ही हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्ट कारण ती सेंट्रली लोकेटेड आसा तें तितें मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्नीश करून आमी बिल्डींग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले. फकत आन्सराचेर एकूय याद करपाक सोदिता की इन ये 23 जो रिपोर्ट दाखयता GADलो इट सेज दॅट द स्ट्रक्चर इज ओल्ड अँड वीक फ्रॉम 2020. I only want to bring it to your notice that your government has failed from 2020 till today
to do all these repair works and also giving a wrong answer. तूं आज सारको करतलो तें बरें हां. Just I want to point out the failure of this. I will go to my second supplementary, Speaker sir. Speaker sir, my reply shows, for example, serial number 28. हां थोडे background दिता आनी हांव क्वेश्चनाचेर येता. 28 दाखयता old secretariat building, bad condition, and it is occupied. Serial number 101, Ravindra Bhavan building. It is showing occupied, bad condition. Matani Saldana building, occupied, bad condition. Civil and Criminal District Session Court, occupied, bad condition. ITI building, occupied but in bad condition. Hospicio Hospital Complex, serial number 128, also showing it is occupied, but it is in bad condition. TB Hospital, Government Rest House, Month Hill, Multipurpose High School, Old Collectorate Building, District Fire Station. Speaker sir, Goa Engineering College. Speaker sir, you soglio occupied, but it is showing it is in bad condition, repair work korpacha, but it is occupied. That means there is a danger ki kennai kite जावपा शकता. This shows that from schools to colleges, from administrative offices to health centers and cultural institutions of fire stations, all buildings are in a bad situations, but they are occupied. That's structural stability kai na. My specific question, Speaker sir. In August 2023, the reply given to us stated that old GMC building, that is the McNair's Palace, were identified as bad condition in the year November 2019. O zago huncho je amgele IFI host te building gozali. These buildings host this IFI festival, film festival. Now, the IFI was hosted in such a dilapidated structure from 2019 to 2023. Murche am identify केला ते बिल्डिंग सारकें ना, ते मोडो शकता. हें जाण आसतनाच आमी 2019 ते 2023 आम इफी कंडक्ट केलें. जो जितलो लोक येलो भायरसून सगल्याक हेंकां आमी एट रिस्क घायले. ते वगत कितें जाल्लें पडलें जाल्यार स्टेटाचें येता आसलें हें आम चालू दवरलें. सगळ्या बिल्डिंगाचे नांवां सकट तुका लिस्ट दिल्लें आसलें रे. तुका कितें विचारपाक माय स्पेसिफिक स्पीकर हांव मातसो इंटरप्ट करता ताका. तो बिल्डिंगेचें नांव वाचता आनी बॅड कंडिशन. मातानी सल्डना कॉम्प्लेक्स इज द साऊथ गोवा कॉम्प्लेक्स. आमचो कलेक्टर साऊथ आनी बाकीची न्यू बिल्डिंग लेटेस्ट न्यू बिल्डिंग. ओके, तो बॅड कंडिशन जे म्हणटा पळय न्ही, तो इंजिनियर तेणी वचून पळयला. तुगे रिप्लाया प्रमाणे आय हॅव रेड विथ द इंडेक्स. यू चेक युअर रिप्लाय. आयच रिप्लाय 2024 रिप्लाया तूं आतां हुंच बिल्डिंग सांगता सांग. आय हॅव टोल्ड यू. बेंजी बाब तुजो प्रश्न कितें विचार न्ही. ही इज आस्किंग मी अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. आय एम रिप्लायिंग टू हिम. न्ही तुवें जो उल्लेख केलो पळय तानी सालदाना बिल्डिंग तूं न्यू कलेक्टरेट बिल्डिंग 111 1111 चोय तुगे रिपोर्टाचे चोय. ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन. लेट मी डिस्कस विथ हिम. चोय 111 कित बरयलें थिंगा? occupied aha, open to public. What is the meaning of this? Electorate building is some bad condition म्हणून बरोबर. What is the LAQ? These are the list of buildings which need repairs, which are in bad condition and which need repairs. But todi पण तुम्ही दाखवलो on the basis of this. What I'm trying to tell you is, ही सगळी तुगेली building आज occupied high, but they are showing that the repair work has to be done. There is a threat. बेंजी बाब आता हजारांनी बिल्डिंग आस पळय न्ही, तातूंत तुका खंयची विचारपाक जाय, काय खंयच्या जें जाय तो विचार न्ही तूं. स्पेसिफिक क्वेश्चन. मॅकनेज पॅलेस हें जें बिल्डिंग आहा जिंगा आमी इफी सेलिब्रेट कोत्ताय 2019 2023 इतलीं वर्सां केलीं, पूण हें बिल्डिंग इज शोईंग इट इज इन अ बॅड कंडिशन. नाव इज दीस बिल्डिंग सेफ नाव टू कंडक्ट द नेक्स्ट इफी? Is this building safe? And if it is safe, then why is it coming in this list? And when are you going to do the repairs for the building to ensure that all international delegates who come over there are safe? Speaker sir, दोन तरेन आसता. एक, इट इज अ स्ट्रक्चरल ऑडिट करता बिल्डिंगेचे, आनी दुसरें हावसकीपिंग एंड मेंटेनन्स, म्हणजे ताजो रुटीनली बाकीचो जो आहा पळय न्ही इंटेरियर स्ट्रक्चर्स बाकीच्या हेच्या बाबतीत. एकदा स्ट्रक्चरली ऑडिट बिल्डिंग स्ट्रॉंग आसा म्हणून सांगली, घडये कदाचित त्या डिपार्टमेंटात आपले क्लिनिनेस आनी बाकीचो जर नासत जाल्यार ते अप टू डेट नासत जाल्यार तांचो रिमार्क कितें आसूं शकता. पण हाजो अर्थ ती स्ट्रक्चरली बिल्डिंग आमी त्या खातीर हांवें ताका पयलींच लिस्ट वाचून दाखयलें. 110 बिल्डिंगो सुमार ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मोडपाच्यो आसा म्हणून. हांवें ताका तेंच सांगलें, तितक्यो 110 बिल्डिंग टू बी डेमोलिश्ड. रेस्ट ऑल बिल्डिंग आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग.
आतां रुटीन ज्यो खंयच्यो आसा तेणी ज्यो सगळ्या बिल्डिंगेचें नांव असलें इट इज एन ओपन फॉर द पब्लीक, म्हणजे रुटीन पब्लीक जी आसा त्या बिल्डिंगेनी येता. एखाद्या वेळी थंयसरलो मेंटेनन्स जाका आमी म्हणटा हावजकीपींग मेंटेनन्स तो कदाचित हेवटेन तेवटेन आसत, बट आमी डे टू डे बेसिसचेर आमी ताका सांगला हावजकीपींग एजन्सीज ह्यो प्रत्येक हितूर आसा. आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स किंवा बाकीचे सगळे हे थंयसर आसता. प्रत्येक बिल्डिंगेचो आमी ऑडिट करता आनी ताज्या उपरांत आमी डिसायड करता. आनी तिजो मेजर मेंटेनन्स जर घेवपाचो आसत जाल्यार सोशल वेलफेराची जशी शिफ्ट करपाची आसा त्या पद्दतीन शिफ्ट करता. फॉर एग्जाम्पल मातांनी साल्डणा हेका मेजर मेंटेनन्स ना, हेका मायनर मेंटेनन्स आसतलो. म्हणजे खंय तरी पेंटिंग्स आसतले, खंयचे तरी टॉयलेट्स अपडेट करपाचे आसतले. हेजो मॅकनीज पॅलेस आसतलो. मॅकनीज पॅलेस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग बिल्डींग. तिका कदाचित मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इफीच्या पयलीं दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही, दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स वो एवरी इफीच्या पयलीं ताका केलो वता. पेंट केले वता, तेजे कर्टन रेज केले वता, टॉयलेट्स रिपेर केले वता. इट इज अ मायनर मेंटेनन्स. इट ऑलवेज टेक्स. आनी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां जेन्ना घेवपाक जाय तेन्ना ताका अपडेट करता आमी. हांव तुवें आन्सर लास्ट क्वेश्चन तुजो विचार. तुवें म्हणला तें बिल्डिंगाचें मेंटेनन्स केलां. लास्ट प्रश्न विचार. 2024 लिस्टार तेन्ना तुवें जर त्या बिल्डिंगा मेंटेनन्स केलां, कित केलां, केन्ना केलां, कितलो कॉस्ट तुवें मातशें फ्लोर ऑफ द हावजाचेर दाखोवन दिचें, स्पेशली दीस बिल्डिंग. PWD इज नॉट ओनली द डिपार्टमेंट टू मेंटेन. एकदां हें काम आमच्या GSIDCच्या वतीनूय करता. त्या खातीर हें काम तेणी PWDक प्रश्न विचारला. इफीच्या पयलीं बाकीचें काम जें आसा पळय न्ही GSIDC एजन्सी करता. हांगा जर करूंक ना जाल्यार तें GSIDCन केलां काम. तुका तें PWDच्या कामांनी कशें मेळटलें? वी हॅव डन थ्रू द GSIDC. आमकां आनी एक एलिक्यू दाखयलोले हा दॅट देर इज नो रिपेअर वर्क Opposition leader Judy Alema, तुजो प्रश्न विचार. जॉईंट क्वेश्चन तो तुमचो जॉईंट क्वेश्चन आसा. जेन्ना हांव विचारता, तुका हांव 3 जेन्ना क्वेश्चन उबो रावता तेन्ना तूं म्हाका 3 क्वेश्चन तुका 3 question जाले तूं म्हाका केन्ना दिल ना. रेस्ट एवरीबडी गेट्स. डोंट यू थिंक दिस इज नॉट करेक्ट? सर तुका ऑथॉरिटी आहा दॅट डज नॉट मीन विचार. लास्ट क्वेश्चन विचार. एक प्रश्न आमकां विचार. बिकॉज सर हांव मुगे 3 सप्लिमेंट न्ही अपोजिशन लिडर एक कितकोन लास्ट विचार तुजो. The list provided to us in 2023 showed 167 structures are dilapidated conditions. The number has gone up to 381 now. Poil dakhile 167 ant zalai 381. This shows that these conditions of the buildings are only growing. Kami jainai wadot aha. When will the government conduct a comprehensive audit and submit the report of the structural and safety audits of all these buildings and ensure that there are zero buildings coming up for maintenance? When can the government come with this planning report? Time frame. स्पीकर सर तो सांगता झिरो बिल्डींग कमींग फॉर द मेंटेनन्स. हें केन्ना जातलें काय म्हणून हें कशें शक्य आसा? आतां पयलीं एक बिल्डींग जी रिपेर करतली तिका 5 वर्सां जाल्या उपरांत तिका परत रिपेरींग लागतलें मरे. तो इट इज एन कंटिन्युअस प्रोसेस. I am asking about your intention. Intention means report. तुका इंटेंशन ना, तुका प्लॅनिंग ना, रिपोर्ट ना. ते मागी प्रोसेस डिफरंट. शो मी अ प्लॅन. ये टर्मा जातले 2027 आम येल मुट्रे आम करपाचे. शो मी योर प्लॅन. नाजाल्यार 2027 आम प्लॅन दाखयता स्पीकर सर. कित्याक आवाज शेड्यूल आहा तुका विचारपाक. इतली बिल्डिंगा वायट कंडिशन आहा. सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर इन द बॅड कंडिशन. वी डू नॉट हॅव अ प्लॅन. झिरो करपाक जायना म्हणटा. अरे मुख्यमंत्री तुका मुख्यमंत्री उत्तर नाका. तो जे सांगता पळय स्पीकर सर न्ही ती AI टेक्नॉलॉजी कितें तरी वापरता म्हणून सांगता. घुसपायन AI येयलो. ही फकाण करपा न्हू व्हेरी सिरियस स्पीकर सर. इफ ही जाता सो जर कितें पडले आयुष्याक लायफ प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. एक सांगता हांव वेंजी गिव अ प्लॅन. स्पीकर सर हांवें ताका सांगला कॉम्प्रेहेन्सीव रिपोर्ट हांवें सगळ्या बिल्डिंगेचो तयार केला. तुका जाय जाल्यार हांव सर्क्युलेट करता. कितल्यो बिल्डिंगो पूर्ण गोंयांत आसा, कितल्याचे ऑडिट केला, कितल्याचे कितें आनी केन्ना पर्यंत करता डेट वायज हांवें तुका एकदां सांगलें. केन्ना ह्यो बिल्डिंग सेफ जातल्यो? तूं रिटायर्ड जावचे पयलीं जातल्यो, हांव रिटायर्ड जावचे पयलीं जातल्यो. केन्ना त्यो सेफ जातल्यो? वॉट इज युअर प्लॅन? सर तुका ऑर्स लागत या 10 वर्स लागत, बट मेक अ प्लॅन टू फॉलो. एनजी वेगात बसून घेत. स्पीकर सर अनसेफ असलेल्यो 110 बिल्डिंगो आमी मोडून उडयतले. एकूय बिल्डिंग केन्ना देखून केन्ना? अरे बसून घ्या. अरे गिव अस अ टाइम फ्रेम. गिव अस एनजी वेगास बसून घेत. स्पीकर सर आमी अनसेफ असलेली बिल्डिंग जी आसा पळय न्हू हितूर लोकांक वापरपाक आनी स्टाफाक वापरपाक एलाव करिना म्हणून आमी 110 बिल्डिंगो आमी शॉर्टलिस्ट केल्या
आनी त्यो लोकांक वचपाच्यो बॅन केल्या. हांव तुका केन्ना न्ही, टायम टू टायम आमकां जे दिसा कळ्ळी ही बिल्डींग अनसेफ आसा आमी तेच दिसा ती बिल्डींग बंद करता. आमगे सोमतेच एकदां ऑडिट केलें, अनसेफ आसा म्हणून केलें काय आमी बंद करता. आतां थोड्या दिसांनी आनीक मेजर बिल्डींग ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो अनसेफ डिक्लेअर करून त्यो बंद करपाच्या, थोड्या टेनंटांक बीन भायर काडपाच्या. थोड्या टेनंट भायर सरना म्हणून उरल्या. तूं जें सांगता पळय न्ही हांव आनी तूं उलयलें म्हणून जायना, ताका प्रोसेस कंप्लीट करचो पडटा. आनी ताकाच लागून 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क्स हेजे आमी फायनलायज करतले 31/10/2024 पर्यंत. इट इज एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क. आनी 31/11/2024 पर्यंत परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डींग वर्क हो फायनल प्लॅन आहा आमचो. आनी त्याच्यानुसार आमी सर्क्युलरूय काडला. आनी त्याच खातीर वेगवेगळ्यो डेट्स ज्यो आत्तां हांवें दिल्या तेजो प्लॅन जो आहा पळय न्ही इमिडिएट, मॉडरेट, नॉर्मल हें सगळें काम आमी आसा तशें ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट केला, तेजो प्लॅन रेडी केला. आनी म्हणून ताका सांगला की आमी इट इज प्रपोज टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ द बिल्डींग बाय डिसेंबर 2024. ओके, अँड टू कंप्लीट द तालुका वायज डिटेल स्टडी बाय मार्च 2025. धाकटी बिल्डींग सुद्दां जी आहा पळय न्ही तेजो स्टडी करून आमी सगळें काम जें आसा पळय कंप्लीट करतले. तेजो NDT टेस्ट जी नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट हे कंप्लीट करून घेतले. त्या ती ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन सगळ्यो व्हेरीफाय करून तेजो रिपोर्ट हो तयार करता आनी तो रिपोर्ट ते करता. Because sir, I'll be very एक मरे एक एकच म्हणट बस. एक मरे 4 जाण तुमी क्वेश्चन घालता. एक क्वेश्चनाक जर तुमी एकटोच जर 20-30 मिनट घेतली एक क्वेश्चन एक चलोवपाचो काय कितें? बिल्डिंग ताका एक मर्यादा आमी सांबाळची पडटली. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. स्पीकर सर, जेन्ना 4 जाण प्रश्न घालता मेन प्रश्न जो घालपी आसता ताका तुमी 3 प्रश्न अकॉर्डिंग टू रूल दिवे, बाकीच्यांक एक दिवपाचो. अदरवायज बाकीच्यांचे प्रश्न बाकी एक दिता पूण तांको चेंज केले. तुम्ही तुमचो प्रश्न घ्या. क्वीन सार पांदा तू स्पीकर सर तो हाजे नंतर सेक्रेटरी एक लक्षात दवर. हाजे नंतर 4 आमी तू डिक्टेशन दिता. माझो एक्सपिरियन्स हांवें शेअर केला बीइंग अ स्पीकर. कोण दिवं शकना. स्पीकर सर, आतां हो प्रश्न पळयात जो बाब बेंझीन मांडला, जॉईंट आम्ही घातला. दिस इज रिलेटिंग टू 381 बिल्डिंग्स. एज पर युअर आन्सर, द स्ट्रक्चर्स आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन एज पर वॉट एवर लिस्ट इज गिवन टू अस. 381. आता स्पीकर सर, several government primary schools, primary health centers, police stations, Ravindra Bhavan, Matani Saldana complex, urban health center, GEC, Farmagudi आणि जायत्यो सगळ्यो हे मोस्टली काँग्रेसान बांधलेल्यो. जायत बांधलेलो. मुखेलमंत्री म्हणटा मेजर काँग्रेसीन बांधले ते बरें आहा. तूं काय बांधलो ना म्हणटा. स्पीकर सर, आतां एक स्पीकर सर, अरे जीत स्पीकर सर फोन करपा लाय मातशें. अरे भाऊन बांधलेले दोतोर चंद्रकांत शेट्टे विचार तुमचा प्रश्न. आता MG वयता रे स्पीकर सर. आता हे जे 381 स्ट्रक्चर आहले, ओके मुखेलमंत्री बाबा ऐकता 381 स्ट्रक्चर तुवें दिला एज पर दिस लिस्ट that these are unsafe. Now I'll give you the answer that you gave me last year. Last year the same question minister was different, but minister na inga tu adpa sodi tu aikila na. Speaker sir, inga dila answer 167 building are unsafe. So ya orsa 381 gelte orsa 167. 381 minus 167 किती झाले? 214. सो एक वर्सांनी 214 बिल्डिंग अनसेफ जाल्यो. सो वॉट डज दीस प्रूव? वॉट इज द लॉजिक? एक वर्सा गेले ते वर्सा 167 आहले, हे वर्सा 381. बिकॉज वॉट इज द रिजन फॉर इनक्रीज ऑफ दीस नंबर ऑफ केसीस? वेदर द डिपार्टमेंट इज सिरियसली लुकिंग एट इट, बिस्ते वेग आमकां आन्सर दिताय. वेदर यू हॅव द फंड्स, do you have the funds to maintain, repair all these buildings? Because hui na hui operation jenna mija that it is with the safety of the people, safety of the people, safety of the buildings. And that's because sir, Mukhel Mantri sangpak jai. See, I had also asked a question whether this is safe.
पूण ते सिक्रेट स्पाय ह्या भाशेन तुमी हेजोय आन्सर दिल ना. ह्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्स सेवा हांवें सांगलो स्पिकर सर, आमी क्वेश्चन मागलो हें आन्सर दिल ना. कित्याक हें स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें ना. हें आमी RTI ऑलरेडी घातलां, जालें ना स्ट्रक्चरल ऑडिट. सो बेसीक क्वेश्चन इज दॅट जें आनी एक सांगपाक सोदता तुका, वी हॅड आस्क्ड ऑल्सो अबाउट लॉसीस incurred to human lives, properties, documents, assets, equipment, leakages, floorings, development and cracks from 2020 till date. And that's because sir, म्हाका उत्तर जें एकू इंचानो सप्लिमेंटरी तेजेर तूं सारको आन्सर दी. जें उत्तर मेळ्ळा, only 3 incidents जाले म्हूण सांगता तुगे उत्तर as per your reply. What it says, collapse of slab at Kala Academy, collapse of wall at Urban Health Center, Modgaon, collapse of RCC Chajja at open courtyard area of Hospicio Hospital. These are the people that leakage bhi hai. Because of what about into the social welfare building e kai dil na zap? What is the status? What about ceiling at the university pool Kosodol thing, chemistry lab? What about ceiling of premises near Bicholi? What about Margaon je leakage zada? So High Court building we leakage zada. I had asked specifically. So Mukhyamantri Bab, my question to you is that this is a very serious issue. The department needs to look at it. You cannot wake up after 2020. Ami PWD in our party jenna gelle. We met the Honorable Chief Engineer. At that time, after which 10 days from that, he issued a circular. From 2020, check kor tun date check kor. After 2020, if these things are so serious, I believe, do you have the funds? If you have the funds, how will you manage it? Through GSIDC, through PWD, through whichever means. Let us not put the life of the people at risk. जे वेन्स इन गाला इफी डेलिगेट्स जाता, इट्स अ वेरी सिरियस थिंग. आख्खो गोंय बोर, देश बोर, जग बोर बोवाड जाता. प्रश्न मुगेलो जो आहलो की ते 167 गेल ते वर्सा दिल्ले, ते आतां 381 जाली. सो 214 बिल्डिंग एक वर्सा अनसेफ जाले. हे बिल्डिंग सेफ आहा काय कितें? आनी मुखार तुगेलो प्लॅन कितें आहा? देर आर सी हे जे तूं एमजीन बांदलोलें, काँग्रेसीन बांदलोलें, इतलें बांदलोलें. आतां तें तूं मेंटेन कर. ऑपोजिशन लिडर तुवें प्रश्न कितें नेमको? प्रश्न विचारते. हे सगळं गुणान प्रश्न आहा मुखेलमंत्रीन हांकां जाप दिची, केन्ना हे बिल्डिंग सेफ जातले? डू यू हॅव अ प्लॅन? डू यू हॅव द फंड? लेट हिम टेल अस. स्पीकर सर, इतके दीस सांगतालो हांव गुणयता म्हणून, आतां तोच गुणोवंक लागलो. गुणोवन प्रश्न विचारपाक लागलो. म्हाका दिसता 15 दीस घुवला काय खबर ना म्हाका. तेणी जो पयलो प्रश्न विचारलो, तुज्या कडेन फंड प्रोविजन केला काय कितें? स्पीकर सर, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस हावस आमी 600 crores of rupees हाज्या खातीर प्रोविजन केलां. 600 कोटी रुपया ज्यो सगळ्यो बिल्डींग रिपेर, नवीन बांदपाक ह्या सगळ्या खातीर केल्या. तुवें जो युनिवर्सिटीचो प्रश्न विचारलो, युनिवर्सिटी इज अ ऑटोनॉमस बॉडी. युनिवर्सिटी स्वता मेंटेनन्स जो आहा तो बाय युनिवर्सिटी करतात. ओके, लागले जाल्यार आमचो टॅक्निकल सपोर्ट आनी बाकीचो सगळो घेता. हांव परतूय तुवें सांगल्या ती गजाल युनिवर्सिटीकूय कळयता. तुवें जो नंबर इन्क्रीज जाता म्हणून सांगलो की फाटले फावटी म्हणजे नंबर आसलो कितलो तो 160 आनी तो आतां 247 वाडलो. 105 बिल्डिंग्स फॉर वर्क इन एडिशनल आनी 246 बिल्डिंग जाल्यो. स्पीकर सर, 381 जाले. गोवा, दमण आनी दीव हे स्वतंत्र जाले 19 डिसेंबर 1961. 14 वर्सां उशीर लागलो आमकां. 15 ऑगस्ट 1947 उपरांत प्रश्न हेजेर कितें आहा? बिल्डिंगो केन्नाच्यान बांदल्यो त्यो सांगपाक जाय मरे म्हाका, म्हणटोनी तो सांगचो पडलो ना. 14 वर्सां उशीर लागलो. 14 वर्सां उसरां आमी स्वतंत्र जाले. आनी ताज्या उपरांत ज्यो बिल्डिंगो थोड्यो पोर्तुगीज रिजिमान ज्यो आसल्यो पळय न्ही, भाऊसाहेब बांदोडकरान तश्योच त्यो कंटिन्यू केल्यो. म्हणजे बऱ्यो बऱ्यो बिल्डिंगो आसल्यो पळय न्ही, त्यो थोड्यो सरकारान घेतल्यो तेन्ना, आनी बऱ्योचश्यो बिल्डिंगो लोकांनीय घेतल्यो थोड्योश्यो. कित्याक तितून हांव वचना. ताज्या उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान बिल्डिंग्स बांदपा खातीर सुरवात केली. तेन्ना सगळे इंजिनियर सगळे भायले येताले. ओके, तरी सुद्दां त्यो ज्यो शाळा बीन बांदलेल्यो पळय न्ही त्यो अजुनूय स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे हांव मुद्दामून तुका कळपा खातीर सांगता, 1962 म्हाज्या गांवांत बांदलेली शाळा अजुनूय बी तशीच स्ट्रॉंग आसा, फक्त तिजें छप्पर बदल्लां. 1962 कन्स्ट्रक्शन केल्ली, आयजूय आसा, तशें सगळ्यो आसा. म्हणजे ताज्या उपरांत जवळपास 1973 पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरच्या काळात
वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स बांधल्यो 73 नंतरूय उलय जालें ताज्या उपरांत ताई मुख्यमंत्री जाली तिच्या उपरांतूय बी बिल्डिंग्स तुवें बूक रिलीज केल्लो मरे आमगे जो सिनियर आलेलो इतलें केलो तुवें रिलीज केलो मरे आनी पोत उलय नाका मातशी जबाब दी आतां तुवें म्हाका रिलीज केल्लो रिलीज कोणान केल्लो इतलें गोंय केलो मो अपोजिशन लीडर प्रताप सिंग राणे अपोजिशन लीडर बसून घेत तुम्ही वदन नासले तो म्हाका म्हणपा तो सांगपा लागलो एमजीपीन काय करूंक ना म्हणून तुम्ही भायर आसले I दोतोरान सेफ केलो तरी wrong. I said काँग्रेसान बांदलोले. I didn't say NGP didn't do. तू बीस घुसपाय नाका. हे घुसपाय नाका तू बीस. स्पीकर सर Wrong. पूल पडलो बीन मरे मागीर तो पुन्हा मात ती आन्सर दे. स्पीकर सर गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ताज्या उपरांत काँग्रेसीनी बिल्डिंग्यो बांदल्यो हांव ना म्हणना काँग्रेसीनी बांदल्यो मरे तूं बेगीन बेगीन कित्याक मारता ताज्या उपरांत मेजर कन्स्ट्रक्शन जे गोंयांत जाला पळय न्ही रे मेजर डेव्हलपमेंट इट इज ड्युरींग द भारतीय जनता पार्टी 2002 म्हणजे GSIDCचें फॉर्मेशन गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे कॉर्पोरेशनूच कित्याक जालें बऱ्यो बिल्डींग फास्ट स्पिडीन बिल्डींग बांदपा खातीरच हे कॉर्पोरेशन जालें आनी त्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत मेजर कॉम्प्लेक्सीस आनी मेजर बिल्डींग ह्यो बांदपाक घेतल्यो तेन्ना फावंडेशन स्टोन घातले त्यो कंप्लिटूय जाल्यो मागीर आनी 12च्या उपरांत कितल्योश्योच तुका आज ज्यो गोंयांत बस एल्टन सांगता मागीर सांग म्हाका ताज्या उपरांत मेजर बिल्डिंग्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो मनोहर पर्रीकराच्या काळांत 2012तल्यान सगळ्यो बांदल्यो 1 मिनीट युरी तुवें परत ह्या कॉम्प्लेक्साचो इशू काडटा ह्या कॉम्प्लेक्साचो तुका फक्त घेवंक ना कारण असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचो प्रश्न I had asked PWD about असेंब्ली the कॉम्प्लेक्साचो structure. प्रश्न I had asked about the structure. अरे लास्ट क्वेश्चन एल्टन डिकोस्टा मुखेलमंत्री जबाब दिला. Elton Di Costa, We should not know whether this structure is safe. बस We should not know. We know about the